मुरगांव पालिकेचे अध्यक्ष गिरीश बोरकारान हेर अधिकाऱ्या वांगडा खारेवाडो वाठारांत अचकीत भेट दिली। वास्कोच्या नव्या नुस्त्याच्या होलसेल मार्केटाक अदीक सुचोवणी जारी जाल्या उपरांत खारेवाड्यार बेकायदेशीर नुस्त्यांची विक्री करचे न्हय अशी शिटकावणी दिली। तशेंच होलसेल विक्रेत्यांक पोरण्या बायणां नुस्त्याच्या बाजारांतल्यान व्यवसाय करपाक आव्हान केलें। तशेंच वाठारांतलो रस्तो पुरायपणान निवळ करतले आनी थंय खंयच्याच प्रकारचें नुस्तें विकपाक मेळचें ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। चीफ ऑफिसराचे म्हाका रिक्वेस्ट आसलो की हांगा इलिगली होलसेलर स्पेशली ते फीश वेंडर आसा ते हांगा बिजनेस करता म्हणून आनी नोटीस केली जाल्यार मोस्ट ऑफ द प्लेसीस तेणी अशी पयली आसतली ताची बास्केट दवरली आसा आनी प्रॉपर मॅनरान ना आनी मॅक्झिमम म्हाका दिसता तेणी ट्रेड लायसन्स बी कांय ना आनी इट इज एंटायरली डुईंग इलिगली दीस ट्रेडिंग इज डुईंग कम्प्लिटली इलिगली। एंड सेकंडली चीफ ऑफिसर सांगता की ताका ऑलरेडी नोटिफायड करून होलसेलाचो प्लेस दिलो आसा आनी रिटेलाचे तांकां दिलो आसा। सो मोस्टली ते म्हणटा की आफ्टर ऑफिस आवर्स मीन्स 6 to 8 o'clock ते सेल करता। सो अपॉन द इन्स्पेक्शन वॉट एवर डिसिजन आय डिस्कस विथ माय सीओ एंड हांव ताका रिक्वेस्ट करता सीओक एंड डायरेक्शन दिता पुलिसेक की ताका एसिस्ट करचो आनी ते इलिगल एक्टिविटीज आसा ते स्टॉप करपाचे आनी नो मोर फिश सेलिंग एक्टिविटी स्पेशली इन दिस स्ट्रेच दिस इज कॉल्ड खारेवाड एंड मोस्टली फिश वेंडरान आमच्यो होलसेल अश्यो गाडी पार्क केल्यो आसा त्यो पळोवपाक शकता। सो RTO डायरेक्शन दितलो टू टेक लीगल एक्शन ऑन दॅट। इन्स्पेक्शन म्हटल्यार आतां हांगा आमी इन्स्पेक्शन कितलेच केले आसतले आनी आयज आमी येयल्या परत येवन थकले पूण आतां आमी तांकां एक सोल्युशन काडलेलें। खंय तरी जे आमचे हांगा खारेवाड्यार जे इलिगली जे नुस्तें विकता तांकां आमी एक जागो आयडेंटिफाय करून बायणां जे आमचे पयलींचे ओल्ड फीश मार्केट आसलेले ते आमी नोटिफाय करून आमी हें करून तांकां सांगलें तुमी थंय बसा म्हणून। आमची नुस्तेकारां जी भयणी आसात ते मार्केटान तेंच्या मार्केट बांदला तेंचे कडेन उलोवन आमी सांगलेलें बाबा तांकां आमी थंय बसयता आनी तुमी रेडी आसल्यार हें करा म्हणून ती थंय रेडी जाली आनी हांकां आमी सांगलें बाबा तुमी थंय बसा म्हणून। आयज पासून तेंच्यांनी एक हालचाल करून बाबा हांगासून थंय वयतले म्हणून हे कंटिन्यू चालू आसा। जर आमी रेजोल्युशन म्हणून घेतलें बाबा तांकां ते घालचें म्हणून पूण ते खंय तरी आयकना म्हणून आयज आमी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर करून डेप्युटी कलेक्टर येयल्लो चीफ ऑफिसर येयल्लो आनी सगळे स्टाफ पुलीस PI सगळे येयल्ले आनी तांकां आयज आमी वॉर्निंग दिवपाक येयल्ले बाबा हेनफोर्थ हांगा तुमी नुस्तें विकचें ना म्हणून। आनी जे जे तुमचे शेडी आसा तुमच्या गाडयो आसा इवन हांव RTOकूय सांगता हे जे गाडयो जे बंद पडले आहा त्यो हांगाच्यो उखलपाच्यो तांकां नोटिसी धाडपाच्यो आनी फाल्यांच्यान आमचे आयज आमी तांकां वॉर्निंग दिवन फाल्यांच्यान हांगा आमी तेंचे कितें आहा तें विकपाचें आहा तें बंद करतले। पूण एक तांकां एक आमी वास्कोकार म्हणून एक ते आमचे वास्कोचे म्हणून एक तांकां आमी सांगपाक येयल्या तुमी तुमचो खंय तरी इंतजाम जो आमी केला बायणां ते तुमी हिका आमकांय त्रास नाका आनी ते नुस्तेकार आमचे भयणीचे तांकांय त्रास जावपाक। वेदर ते नोटिफाईड केला तुम्ही? आमी ऑलरेडी आमी 50 वर्सांनी फर्स्ट टायम दोन्ही मार्केटां नोटिफाय केलेली आहा म्हणून खंय तरी बाबा हेचो सुटावो जालो। आतां सुटावो जालो जाल्यार खंय तरी हेंच्यांनी मातशें एडजस्ट करपाक जाय। बायणां काय इतले पयस ना हार्डली 1 किलोमिटर भितर लोकांनी थंय वयचें लोक वयतले थंय पूण तुमी थंय वचा इतलीच मागणी आहा। रस्तो बरो दवरा आमकांय त्रास ना ट्रॅफिकाकूय प्रॉब्लेम ना।